2 दीस आदी एक भयानक इन्सिडंट तुम्ही पळयलो आसतलो परवरी हांगा जालो की एक्स बॉयफ्रेंड आपल्या गर्लफ्रेंडाक खंयच्या कारणां खातीर ताका मारून उडयलो। तुम्ही पळयलें आसतलें ताका मारून उडयली की सगळे ताका घेवन तो आंबोली वचून तेणे घाटाक ती बॉडी उडयली। मागीर सगळें इन्वेस्टिगेशन कळ्ळें की ताजो एक्स बॉयफ्रेंडानूच हें सगळें केलां म्हणून। पण मेजर आतां अपडेट म्हणटा ती तुमकां फॉरेन्सिका कडल्यान जी टीम येयल्ली तेंच्या घरा कडेन वचून सगळे बॉडी बी चॅकअप करून तेन्ना कळोन येयलें की तेन्ना ताका मारला तेन्ना 20 वयर स्टॅबिंग केल्लें म्हणून अशें दिसून येता। आनी ह्या सगळ्या इन्वेस्टिगेशनाक आतां परवरी पुलीस स्टेशन जे यूज केल्ले वेपन ते आतां तेच्या कडल्यान काडून घेता तुवें खंय उडयला ते चड करून तेंच्यांनी अशें सुत्रा कडल्यान कळटा की जे वेपन आसले हे आंबोली घाटानूच उडयला भितर तेन्ना बॉडी उडयताले तेन्ना चाकू तेणे थंय उडयला म्हणून अशें सुत्रा कडल्यान कळटा। परवरी पुलीस तो चाकू सोदपाक आतां आंबोले घाटार गेल्या तो वेपन एटॅच करतले आनी फुडली इन्वेस्टिगेशन ही चालू उरतली। स्टुडंटा खातीर ओंकार फळारी।